नमस्कार पोया प्राईम खबर। मुख्यमंत्री म्हण पार्सेकाराचे नाव बीजेपीत धुमशेणा। उपमुख्यमंत्री फ्रान्सिसाचे सणकले। 16 जणांचे तेक्याचो दावो। फ्रान्सिस म्हणटा एक तर मुख्यमंत्री ना जाल्यार चल्लो आल्लेकारी रेसीत। मुख्यमंत्री पर्रीकाराची आमदार मंत्र्यांबरोबर एकोडी बसका। मुख्यमंत्र्यांचेर एकमत जावचे म्हण बाबा पुता। मायनिंग मोपा प्रादेशीक आराखडो कूळ कायद्याचेर पर्रीकारान भूमिका केली स्पष्ट। गोयचो मुख्यमंत्री म्हण निमणे मंत्रिमंडळ बसके उपरांत निमण्या पत्रकार परिशदेंत पर्रीकाराच्या दोळ्यांत दुखां। आणि बाबूश मोन्सेराताची पणजे सावन अपक्ष रावपाची घोषणा। पणजे आणि सांताक्रुजे जावं येता पोटवेंचणूक। पर्रीकाराचो विश्वासू एजी आत्माराम नानकर्णी दिता राजीनामो। पर्रीकारान मुख्यमंत्री म्हण निमणी मंत्रिमंडळ बसका शुक्रारा सांजे घेतली। उपरांत मिडियाकडे उलयलो। फामिली सावन पयस चल्लो म्हण जाणीव उक्तायतना ताच्या दोळ्यांतल्यान दुखां आयली। मायनिंग मोपा प्रादेशीक आराखडो कूळ मुणकार कायद्या सारखेल्या विशयांचेर ताणें भूमिका परत स्पष्ट केली। सकाळच्या आदेसाक मुख्यमंत्री पर्रीकार प्रत्येक आमदाराक एक एकटो मेळ्ळो आणि नव्या मुख्यमंत्र्याविशीं दरेकल्याची मतां आयकली। शेनवारा सांजे तो राजीनामो दितलो आणि आयतारा केंद्रीय मंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो। पर्रीकार लखनौ सावन राज्यसभेचेर वतलो। मुख्यमंत्री म्हूण भलायकी मंत्री पार्सेकार, सभापती आल्लेकार आणि उपमुख्यमंत्री फ्रान्सिस डिसोजाचे नाव सध्या तरी चल्ला। फ्रान्सिस लंडनाक गेल्लो। तो नासतना काय घडामोडी सुरू जाल्यो। ते उपरांत फ्रान्सिस ताकतिकेन शुक्रारा दनपारा गोंयांत पावलो। फ्रान्सिसान नंबर 1 पोझिशनाचेर दावो केल्ल्यान खवदळ पडला। सध्या आपूण दुसऱ्या नंबरार आसा। मुख्यमंत्री म्हूण आपल्याक 10 आमदार आणि 6 मंत्र्यांचो तेको आसा म्हूण फ्रान्सिस दावो करता। तो प्रुडंटाकडेन उलयलो। 3 फावटी मिनिस्टर जाल्लो आहा। सगळी क्वालिफिकेशन बीजेपी चड एमएलए म्हणतात तुम्ही मायनॉरिटीचा रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा। दे हॅव टू सपोर्ट युअर पॉइंट ऑफ व्यू. They have to support your point of view. That means they have to support you as a chief minister. You could say that. No, it is basically for the MLAs to decide. 21 MLAs of the BJP should decide. प्रुडंटाच्या खासा हेडोनात फ्रान्सिस काय गजाली स्पष्ट उलयलो। अपेक्षा लोकांची थंयच आसता म्हणजे नंबर 2 जेन्ना थरयतात अर्थान तो केन्ना तरी नंबर 1चं पोझिशन घेवं शकता म्हणून ताका नंबर 2 करतात न्हू। म्हाजे कडेन आतां 5 जाण येयल्ले आनी एक 4-5 जाणांनी म्हाका फोनाचेर सांगला। सो तुम्ही म्हणतात की ऑलरेडी तुमका 10 जणांचो सपोर्ट आसा। हय म्हज्या अंदाजान 10 वयर आहा। Actually, senior position to work under juniors, it is a problem. So you will not work under any other chief minister other than Manohar Parrikar. मनोहर पर्रीकार कमिटमेंट आसले। आय एम व्हेरी क्लोज टू द RSS पीपल। म्हणजे RSS चडशे लोक म्हणजे फ्रेंड। The next swearing in that is going to be, it is Francis D'Souza is either going to be sworn in as the chief minister of Goa or surely he is not going to be sworn in as deputy chief minister of Goa. According to me, I have that feeling. शुक्रारा सकाळी परवरे मुख्यमंत्र्याक मेळून आयिल्ले कडेन दयानंद मांद्रेकार, निलेश काब्राल आणि ग्लेन टिक्लोन मिडियाकडेन उलयतना फ्रान्सिसाचेच नाव घेतले। विथ द डेप्युटी सीएम आम्ही बसल्याशिवाय डिसिजन घेवया नाका। कितेंय डिसिजन घेव, डिसिजनाक आमचे कांयच कसलोच विरोध ना, बट एक डेप्युटी सीएम आसतना जर डिसिजन जायत जाल्यार ते बरें जातलें। My sentiments with deputy CM is there, but ultimately it is for them, it's the party to decide and all the legislators. Why not give the minority person as the chief minister of the tomorrow it will be decided in the parliamentary vote. No, if deputy CM become the chief minister, I'm very happy. If that becomes CM tomorrow, if I say they're not that they're going to, it depends on the party, इतले मजगती मायकल लोबो, ग्लेन टिक्लो, किरण कानोळकार आणि विष्णू वागान फ्रान्सिसाक उघड तेको दिला। म्हापशा ताच्या घरा वचून चौगांनी फ्रान्सिसाक तेको दिलो। शुक्रारा सांजे प्रुडंटान चडशा सत्ताधारी आमदारांक नवे मुख्यमंत्र्याचेर तांचे मत विचारले। फ्रान्सिसाचे नाव शुक्रारा सकाळी काय आमदारांनी घेतिल्ले, तातले कांय जाण सांज मेरेर रावले। पार्सेकार मिडियाक सिग्नल दिवंक म्हूण शुक्रारा सकाळी मुख्यमंत्र्याच्या गाडयेनच विधान भवनात मुख्यमंत्री पर्रीकाराक मेळपाक आयिल्लो। उपरांत फ्रान्सिसान खवदळ घालो। शुक्रारा सांज मेरेन आल्लेकार, फ्रान्सिस आणि दिल्ली सावन श्रीपाद भाऊचे नाव मुख्यमंत्री म्हूण येवंक लागला।
ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सकाळच्या आदेशाक मुख्यमंत्री पर्रीकार प्रत्येक आमदाराक एक एकटो मेळ्ळो आनी नव्या मुख्यमंत्र्याविशीं दर एकल्याची मतां आयकली. पर्रीकार शेनवारा सांजे मुख्यमंत्रीपदाचो राजीनामो दितलो आनी आयताराक केंद्रीय मंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो. पर्रीकार लखनौ सावन राज्यसभेचेर वतलो. Very difficult for me to leave the state because you have to stay away from the family. I lost my wife about 12-13 years back. So, family-wise also it is quite difficult. But I thought that nation is first. For the first time as well as this term, I have tried to do my best to serve the people of the state. I will reply in one line. 25% of the revenue suddenly slashed, and with another 15 to 18% additional promises made in the budget, with a gap of 40% in revenue. I have been not running for a very short period, but I am running the state almost for 30 months now. पर्रीकार शुक्रारा भाजपाच्या आमदार मंत्र्यांक मेळ्ळो. मगो आनी जीव्हीपीचे आमदारूय मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. शेनवारा नवो मुख्यमंत्री थारायतले. केंद्रीय निरीक्षक म्हूण राजीव प्रताप रुडी शेनवारा गोंयांत आयलो. शेनवारा पर्रीकार राजीनामो दितलो. उपरांत नवे मुख्यमंत्र्याचो सोपूत विधी जातलो. मुख्यमंत्री पर्रीकार लखनौ सावन राज्यसभेर वता. I have met everyone individually, but the decision, I have met also the supporting parties, and supporting parties have very clearly said whatever decision of BJP is there is our decision. So that aspect is clear. CM, most of the minority MLAs said that they would like to see minority CM. While going, Party will decide based on all feedback. CM, news reporters coming that from Uttar Pradesh will be nominated on Rajya Sabha. Is it true? That appears to be. कल 12:30 बजे भारतीय जनता पार्टी लेजिस्लेचर टीम की बैठक होगी. उसके बाद करीबन 1 या 1.5 बजे तक. लेकिन उसके पहले चीफ मिनिस्टर रिजाइन होना चाहिए, तो ही वो नया लीडर चूज करते. तो पहले 11-11:30 बजे मैं इस्तीफा देने वाला हूँ, उसके बाद में आमचो हो 5 वर्सांत आमचो युती आसा MG BJP, आनी त्या खातीर जो मुख्यमंत्री थंय येता तो आमचो. तशें आमचें ना, तें तेंचें डिसिजन. नवो CM कोणें काडूंक ना, तेंची मिटींग जावंक ना न्हू. आमकां कोणूय चलता न्हू. आम्ही सगळे कार्यकर्ते जे असतात, आम्ही कार्यकर्ते जी जबाबदारी आमचेर पार्टी दीत असता ती आम्ही स्वीकारतात आणि ती बरे पद्धतीन करपाचो आमचो सदांच प्रयत्न असता. हे करता आसतना एखादो त्याची इंटेन्सिटी और डिग्री ऑफ परफॉर्मन्स कमी अधिक जावंक शकता, बट आय डू नॉट doubt about sincerity of any karyakarta. CM briefed them regarding he is going Delhi as a cabinet minister. Okay. Only that is the issue. And now what is the next step? Next tomorrow is our MLA's meeting. Okay. And observer will coming our Yediyurappa ji and Mr. Rudy. It is for tomorrow. Tomorrow. Nothing has been decided. Sir, are you happy? Are you very happy? No, nothing has been decided. Deputy, माझे सबमिशन डेप्युटी CM येवनी विथ द डेप्युटी CM आम्ही बसल्याशिवाय डिसिजन घेवया नाका. कितेंय डिसिजन घेव, डिसिजनाक आमचे कांयच कसलोच विरोध ना, बट एक डेप्युटी CM आसतना जर डिसिजन जायत जाल्यार ते बरें जातलें, इतकें एक आमचें आनी कांय ना. सर, आपकी तरफ से रिकमेंडेशन कब जाएगा? हमारे बाय टुडे इवनिंग. Yes. किधर रिकमेंड? दिल्ली पार्लियामेंट्री बोर्ड को कौन असतले the candidate for by evening. So my sentiments with Deputy CM is there, but ultimately it is for them, it is the party to decide, and all the legislators. My individual sentiments cannot count. So why not set an example? Why not give the minority person as the chief minister of the? No, he knows that. No, if Deputy CM becomes the Chief Minister, I'm very happy. If he doesn't become CM, tomorrow if I say they're not that they're going to, it depends on the party, the Honorable Chief Minister and also the party. बीजेपीचो राजीव प्रताप रुडी आणि पुरुषोत्तम रुपालान पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांची पणजे बसका घेतली.
कर्नाटकाचो आदलो मुख्यमंत्री आनी बीजेपीचो फुडारी बी येडियुरप्पा शेनवारा गोंयांत येता. It's a fact that Mr. Manohar Parrikar, who is the Chief Minister of Goa, has been invited to be a part of the central government by the Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi. And this decision has also been done in consultation with the National President of the Bharatiya Janata Party, Mr. Amit Shah. We have with us Mr. Rupala, who is the state in charge, Mr. B.S. Yediyurappa, former Chief Minister of Karnataka and Vice President of the Bharatiya Janata Party. He would be here tomorrow along with myself. We have been made observers by the party for the election of the legislature party. Once this process is over, then we'll stake the claim to form the government. And I'm sure on that claim, the governor of Goa would invite us and swear us as the chief minister. The process of electing the leader of the BJP in Goa, of the legislature party, would be concluded tomorrow in the presence of all the senior leaders. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण गोयच्या कारभाराचेर आपली नजर आसतली म्हूण पर्रीकारान आमदारांक सांगला. सप्तकांतल्यान 2 फावटी गोंयांत येवपाचें उतर ताणें खंय आमदार मंत्र्यांक दिलां. मुख्यमंत्र्याच्या कचेरेंतले कर्मचारी नवे मुख्यमंत्र्या बरोबर उरतले, तांकां हालोवचे ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बाबूश मोन्सेरातान पणजे सावन अपक्ष म्हूण वेंचणूक लडोवपाची घोशणा केल्या. सांताक्रूजचो आमदार बाबूश मोन्सेरात आमदारकी सोडून पणजे अपक्ष उबो रावंक तयार जाला. बाबूश म्हणटा पर्रीकार आशिल्लो म्हण आपूण पणजे रावल आशिल्लो. दुसऱ्या वटेन पर्रीकाराचो सामको विश्वासू अॅडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी राजिनामो दिता. पर्रीकारान राजिनामो दिल्या उपरांत पणजे मतदारसंघा खातीर 6 म्हयन्यां भितर वेंचणूक जातली. पणजे मांडवी हॉटेलांत ब्रेस्तारा रातीं उसरा मेरेन बीजेपीचे आमदार मंत्री आनी पदाधिकाऱ्यांची ताकतिकेची बसका चल्ली. संघटन सचिव सतीश दोंड बसकेक आशिल्लो. अजाप म्हळ्यार कांय वेळा उपरांत थंय काँग्रेसीचो सांताक्रूज आमदार बाबूश मोन्सेरात पावलो. थंयसावन भायर सरल्या उपरांत ताणें सांताक्रूज सोडून पणजेच्यान वेंचणूक लडोवपाची घोशणा केली. No, I have decided to contest in Panjim as an independent. You are going to resign from Congress? Definitely, that is the way how it's going to happen. Okay. But I will do it once they declare the elections in Panjim. But what is the reason? See, I always had a wish to contest from Panjim. Okay, and I feel I have a connect with the people where Panjim is concerned. And basically, I never thought of contesting when Parrikar was there. Since now there is a vacancy, and I feel I can do a good job where Panjim. What about Santakruz? That let them see. That we'll see afterwards when time comes. You had any meeting with BJP leader? No. I went to meet a friend of mine. I have not met any BJP leader. बाबूश सध्या सांताक्रूजचो आमदार. थंयची आदली आमदार व्हिक्टोरियाक विचारल्यार ती म्हणटा तो बाबूशाचो निर्णय, ताका जाय तें ताणें करचें. I don't want to say anything. Let him. I am not bothered about him. Okay, ma'am, let him contest. Let him not contest. Let him be independent. Santakruz vacancy जातली. Santakruz vacancy जातली. वेकंट आसा जाल्यार तुमी कितें करतले? सांताक्रूजाच्या सिटाचे आमी पळोवन घेतली बाबा. ना पळोवन घेतले पण तुमकां इच्छा आसा पत्ते इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाची? इच्छा कोणाक ना. ही आमी निमण्यापासून रक्ताचो थेंबो श्वास पासून झगडटली. मांडवीक कोणाक मेळून आयलो काय म्हळ्यार बाबूश आपल्या इश्टांक मेळूंक गेल्लो म्हूण सांगता. हॉटेलांत चलताली बीजेपीची बसका. बसकेत कितें शिजलें तें पणजेचे वेंचणुके वेळारूच कळपाचें. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी देवेंद्र गांवकार. घेवया एक विराम.